तसीदा विष्णू वचन म्हणता, हे नारायणा, माक वाळली कोंडेव कामून आशी जातास, माक एक छंदला रूप दी. विष्णू मनात हसून ताक एक छंदला मांकरा रूप दिता. नारद श्रीदा भूलोका वचून राजकुमारीला स्वयंवरांतू बसता. तयेर पुराजन नारदाल तोंड पडून हसताची. राजकुमारी अनेक राजकुमाराक वाळली कोण घेता. नारदू कोपान उठून भायर येताना खाणारी तोंड पिळता. मांकरा रूप. नारदू कोपान वैकुंठा वचून म्हणता, हे नारायणा, तू माक कसन केले. विष्णू हसता सांगता, मांकर बरे एक छंदल में गेले सृष्टी. नारद अर्थ जाता, हांवें भूलोका वचून वाळली कोण सिरकून पडचे ना म्हणून हे उपाय केले विष्णून. देवान खर्च पुरा सांगाक. नारायण नारायण. धन्यवाद. हांव ककमा मनी गुरबुंडक्का कहाणी सांगता. एक गावांतू दोन पक्षी आशिल्लीं. तांगे नाव ककमा मनी गुरबुंडक्का. गुरबुंडक्का घर मेणाचे, ककमा घर शेणाचे. एक दिवस जोर पावस आयले. ककमा घर होळून गेले. ककमामान गुरबुंडक्का घराक गेलो. गुरबुंडक्का बागिल काडी. राब हामगल चढवाक नणयतस. गुरबुंडक्का बागिल काडी. राब हामगल चढवाक लवयतस. गुरबुंडक्का बागिल काडी. राब हामगल चढवाक निदकरयतस. गुरबुंडक्का बागिल काडी बेगी मेग गुरबुंडक्कान बागिल काडले. मगिरी गुरबुंडक्का सांगता, तू खंय न्हिदोका. मगिरी गुरबुंडक्का सांगता, तू वसर न्हिदे. ककमा सांगता, थंय मस्त थंड आस. मगिरी गुरबुंडक्का सांगता, तू रांच्या सारी न्हिदे. मगिरी ककमा सांगता, थंय मस्त जागो ना. मगिरी गुरबुंडक्का सांगता, तू देवा कुडा न्हिदे. थंयवर मस्त जागो ना. मगिरी गुरबुंडक्का सांगता, मगिरी तू खंय न्हिदोका. ककमा सांगता, म्हाका तुगेल चेडो वट्टून न्हिदोका. कुटुंब. ककमा ते कळ्ळें. ते ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. कुटुंब. ककमा ते कळ्ळें. ते ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ते खाल्ले. कुटुंब. ककमा ते कळ्ळें शब्द. हा ते ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ते खाल्ले. मगिरी सकाळी येताना पहिले कळ्ळें. ककमामान गुरबुंडक्का चढवा खाल्ले. मगिरी गुरबुंडक्काक मस्त कोप आयले आणि तो घेवन हुनाची कायला तो घेवन ककमा जिब्बेर गल्ले आणि तो खंकले. आणि सकड गुरबुंडक्का चेडो भायर आले. आणि गुरबुंडक्का मस्त खुशी जाले आणि ककमाक लायक बुद्धी शिकयले. धन्यवाद. नमस्कार. मागेल नाव समर्थ एम नायक. हा माझी भक्त प्रल्हादार कहाणी सांगता. एक गावांतू हिरण्यकशिप म्हणून एक राय आशिल्लो. ताका अमरत्व जावंक आशिल्लें म्हणून ताणे देवाक मस्त वर्सां तपस केले. मागीर एक दिवस देव प्रत्यक्ष जावन निमगे सांगती, तुगेली इच्छा कळ्ळें. हिरण्यकशिप सांगता, म्हाका अमरत्व जावंका. म्हाका मरण मरलेले येवचें नज. मागीर देव सांगता, तशें जायना. खंयचे मनुष्य जन्म आयलारी मोरका तीची. मागीर हिरण्यकशिप सांगता, जायत. हांव भुमीरी ना आकाशारी. म्हाका कोण मरता तांणी मनुष्य ना प्राणी. हांव म्हगेल्या घरा भितरी ना घरा भायरी. म्हाका हांव खंयचे आयुध हातून वरें मरचें नज. अशें पुणी एक वर दी देवा. मागीर देव सांगता, तथास्तु. प्रल्हाद म्हणून एक पूत आसता हिरण्यकशिपाक. तो विष्णू देवाले खोड भक्तू आणि केन्नाची विष्णू देवाल नामस्मरण करत आशिल्लो. ताकाची ताका अन्नाक प्रल्हाद म्हणून इश्ट नाशिल्लो.
तक मारचे क ताने तक एक होड पर्वता दुकून धिंगुले एक पिश हस्ती तक मारचे पेटैले आणि तगल कोठडीन सर पेटैले जलारीची तक का प्रल्हाद काय जायनी की तमालारी विष्णुदेवान तगल रक्षण केले मगिरी एक दिवस हिरण्यकशिपू प्रल्हाद आपण सांगता हांव अमर जल्ला तू विष्णुदेवाल किता पूज करचे हांव देव म्हणले कुल मागेल पूज करी त्याला प्रल्हाद सांगता ना ना हांव तश करना विष्णुदेवच मागेल देव मागिरी हिरण्यकशिपा कोप येऊन सांगता तू विष्णू विष्णू सांगतास तुका विष्णुदेव खंय आस प्रल्हाद सांगता तो सक्कड कडेन आस हिरण्यकशिप निमगिता तो एक खंबेंत आस की प्रल्हाद सांगता वय तो हे खंबेंत वरे आस मागीर हिरण्यकशिपा कोप येवन तगल गद खंबेर उडयता आणि ते खंबो चार कूड करता आणि थंय तुका नरसिंहदेव भायर येता नरसिंहदेव कश्मलारी आंग मनुष्याले आणि तोंड सिंहाले त्याने संज्वल आशिले हिरण्यकशिपाक नरसिंहदेव हत्ता तुकून घेवन तगल घरा उंबरारी पय्यार बसकरोवन तगल नंकुट घेवन पोट पिसुलता आणि रगात भायर येता आणि तक मान काडता आणि प्रल्हाद निमगिता तुगेल इच्छा कने मागीर प्रल्हाद सांगता देवा मगल अन्नान भारी चूकी केला जलारीची तू तक मोक्ष दिव का मागीर देव सांगता तथास्तु मागीर प्रल्हादाले भक्ती निमित्ती तो भक्त प्रल्हाद म्हणून प्रसिद्ध जाता धन्यवाद पुरे जनाक मिगेल मोगा नमस्कार मिगेल नाव सिंचना हांगाशील पुरे बुद्धंतू ऐकयाची हांव एक एड्डल काणी सांगता एक गांवांतू एक बायल बामूण आशिल्ले तांकां 4 जण छल्ले चेडूं तांतू चारव्याचो हेड्डल मणके करतशिलो तश ताका आस बापसो मोगान हेड्डो म्हण आपीत आशिल्ले एक दिवसू तेणी 4 जणे घरा बैसून आळसाय करचे तेंगेल आन पळयता आन पळोवन 4 जणांक हापोन पळयाची हांव तुमकां 4 जणांक 10,000 रुपये दिता तुम्ही 1 वर्सा भितरी मक्कांचे व्यार कोण दाखोवका जत्वे म्हण निमगिता तेन्ना 3 जण जायत म्हण दुड्डू घेताची मात्र चारव्याचो हेड्डू मात्र दुड्डू घेना तो म्हणटा आना हांव संपादन कोण तुका दुड्डू हाड दिता म्हाका तुगेल दुड्डू नाका ना म्हण म्हणटा मनान तू लेखता यो कसं संपादन करतालो म्हण हसू पडता 4 जणे तेंगेल काम सोदून वताची हेड्डो एक शणे मामा लागडी बागला पावता शणे माम निमगिता वैरा छल्या तुगेल नाव कसं रे तू हांगीते आयला म्हण निमगिता तेन्ना हेड्डू म्हणटा मिगेल नाव हेड्डो हांव एक सन मटा काम सोदून आयला तुमगे लाखांचे काम आसवे शणे माम म्हण निमगिता तेन्ना शणे माम म्हणटा तितल्या वे मेगेल घरा यो आमगेल घरा भर काम आसा काम करतवे म्हण निमगिता तेन्ना हेड्डू म्हणटा जायत मात्र मेगेल एक शर्त आसा तुम्ही जण म्हाका कामातून काडल्यारी 10,000 रुपये आनी एक वज्रान अंका बोट दिवका हांव जण चमकल्यारी म्हाका ताका सने नाका जातवे म्हूण निमगिता तेन्ना शणे मामनान तूं लेखता इतले लायक कामां मेळ्ळा हांव इतें काडटालो म्हूण जायत म्हणटा कामां हेड्डू घरा वता सुरवेक शणे माय म्हणटा कोर कांडनाल पुसिरे हेड्डा म्हूण तेन्ना हेड्डू म्हणटा जायत हांव आतां करता म्हाका कोयर कांडनाल पुसचो गोत आसा म्हूण कोयर कांडनाल पुसिता कोयर काडलाल पळयल वे तेई कोयर नाल पुसितना आंगोल पिळू ना तशी पुसुचे पुरे नाल वल्ली वल्ली निसोन पडची बरी आशिल्ले तेन्ना शणे माय येवन सांगता कसं रे हेड्डा हें अशी वे कोयर कांडनाल पुसुचे तेन्ना हेड्डू म्हणटा शणे माय म्हाका अशी कोयर कांडनाल पुसुचे गो तशिले तशें हांव अशी कोयर कांडनाल पुसिले म्हूण तेन्ना शणे माय म्हणटा असो तुका आंगोल उंबळू येतवे म्हूण तेन्ना हेड्डू म्हणटा म्हाका आंगोल उंबळू लायक येता हांव आंगोल उंबळटा म्हूण आंगोल उंबळटा आंगोल उंबळटाना तो आंगोल गश्टिता धाडयता गश्टिता भडयता पुरे आंगोली पिंदून पिंदून ओट्ट जाता
त्यांना शेणे माई येऊन सांगता कसं रे हेड्डा या अशी वे आंगोलून बोलच्या. त्यांना हेड्डू म्हणटा शेणे माई ते काय जायनी तुमगे अंगोलीन तू ಸ್ವಲ್ಪ चढ गेली जशिला त्या गष्टीताना ಸ್ವಲ್ಪ पिंजल्या काय जायनी शेणे माय म्हण म्हणता. त्या शेणे माय म्हणता जायत आता ऐदन गसूच्या समा येत नव्या एत्तच्याला मात्र करी म्हण सांगता. जायत म्हण ऐदन गसिता ऐदन गसिताना ऐदन गष्टीता धडेता गष्टीता धडेता पुरे ऐदन चट्टी चट्टा. शेणे माई येऊन सांगता कसं रे हेड्ड या पुरे ऐदन चट्टी चट्टा म्हण. त्यांना हेड्डू म्हणता पण शेणे माय तुमगेला ऐदन तू सकल करी मंडू नशिला त्या काढताना ಸ್ವಲ್ಪ चट्टी जाल्ल्या काय जायनी म्हण म्हणता. अशी तशी म्हणू सांजी जाता. शेणे माय म्हणता हेड्डा बस शेणे मामाक चा पिवचा पै म्हण सांगता. त्यांना हेड्ड धावन वचून शेणे माम तुमका तुमगेल बायल चा पिवचा पेत असा म्हण सांगता. त्यान शेणे माम गूर कन्नाला येऊन सांगता हेड्डा तुक मत्तिनार एसल पुरे विषयू उगूर कन्नाला येऊन सांगू का गोटनाशिल्वे तुका म्हण सांगता. त्यान हेड्डू म्हणता जाय शेणे माम आणि मुखारी हाव एसल पुरे विषयू उगूर कन्ना येऊन सांगता म्हण सांगता. जायत म्हणू घरा वताची. हेर दिवस सकाळी शेणे माम कामा वचून असता. शेणे माय भायर वचून असता. घरा उज्जू लागता. त्यांना हेड्डू येऊन शेणे माम मालकांना तू गुरु शेणे माम तुमगेल घरान तू उज्जू लागला म्हण म्हणता. त्याने शेणे माम म्हणता कसं रे हेड्डा एसल विषयू इतलं सान कान्ना येऊन सांगची वे म्हण निमगिता. असो आता मी उज्जू वडोच्या वचा म्हण उज्जू वडयताची. शेणे माय घरा येता. शेणे माय म्हणता हे गेल निमित्त आमक सुक ना. त्यांना शेणे माम म्हणता एक काम करूया पाय म्हाका सकाळी दुवेल घरा वचास नव्या तेदना हांव तेखय व्हरता म्हण सांगता. शेणे माम आनी हेड्डो दुवेल घरा वताची. ते फुडली कालान तू खंय वच्चा आसल्यारी प्रयाण करताना चमकून वचका आशिल्ल्या गाडी पुरे नाशिल्ल्या. चमकून वता आसतना तांकां एक न्हंय मेळटा. त्या न्हंयेन तू शेणे मामाक नौका म्हूण जत्ता. तेन्ना शेणे माम म्हणटा पळय हांव तुका मिगेल आंगोल दिता आसा हांव नांव नेता म्हूण म्हणटा. जायत म्हणून आंगोल दिवन नांव नेता. नाचतना हरी 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 म्हूण देवा उडगास करता आसता. तेन्ना आमगेल हेड्डू कशें लेखता म्हणल्यार हरी हरी म्हणल्यार पिंदी पिंदी म्हूण तो सांगता. तो मनांतून लेखता शेणे मामाक केलो पाटी आमची गेल उलयतान कन्नड उलोवचो अभ्यास आसना तशी हरी हरी म्हणल्यार पिंदी पिंदी म्हूण सांगता आसा म्हूण तो पुरे आंगोली पिंदून घालता. तेन्ना शेणे माम येवन सांगता कसं रे हेड्डा या मिगल पुरे आंगोली पिंदी लाल कोण म्हूण निमगिता. तेन्ना हेड्डू म्हणटा हां वची. तेन्ना शेणे माम निमगिता इतले पिंदिले म्हूण. तेन्ना हेड्डू म्हणटा कसा शेणे माम तुम्ही म्हणला नव्या हरी 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 आनी तुमकां केलो पाटी आमची गेल उलयतान कन्नड उलोवचो अभ्यास आसना तशें हांव हरी हरी म्हणल्यार पिंदी पिंदी म्हूण लेखलें. तशें पुरे आंगोली पिंदून सोडलें म्हूण सांगता. तेन्ना शेणे माम म्हणटा असो आतां आमी दुवेल घरा वचची नाका. आमी आतां म्हाका चिल्ला आशिल्ले आंगोल दी आमी घाल न्हू सीदा घरा वचा म्हूण सांगता. दोग जणे शेणे माम आंगोल घाल न्हू घरा वता. शेणे मायेला सांगता हेगेल निमित्त आमकां सूख ना एक 10,000 रुपये आनी एक वज्रान आमकां बट्टू दिवन पेटोया म्हूण सांगता. 10,000 रुपये आनी एक वज्रान आमकां बट्टू दिवन हेड्डाक पेटयताची. 4 जणे घरा येता. आनू निमगिता कोणाल कितलें संपादन जाल्लें म्हूण. 3 जणाले हातांत दुड्ड आसना. हेड्डा लागता मात्र 10,000 रुपये आनी एक वज्रान आमकां बट्टू आसता. वज्रान आमकां बट्टू अम्मा दिता आनी हेड्डो तेगेल्या अन्नाक 10,000 रुपये दिता. ह्या काणीन तूं कोण बुद्दंत म्हूण कळ्ळी नव्या हेड्डोची. ह्याची मेगेल काणी. धन्यवाद. मेगेल नांव ऋत्विकिणी. हांव एक बोक्कडालांनी कल्लेले काणी सांगता. पुराजनी मोंदी उनायकयांची एक गांवांतू एक
कल्ल आणि बोकड आशिल्ले. एक दीस कल्ल कशाने की आलोचन करता वता आशिल्ले. बांय आशिल्ली ताका मनंत वचनीची. तेजे भितर सीद पडले. त्या वेळारीची ताका वेर येवचें जायनी. तेन्ना कल्ल उडगास करता आसता कशी वेर येवचें म्हणून. त्या वेळारीची एक बोकड येता आशिल्लें. तेन्ना ते सांगता, बोकडा बोकडा हांव सांगनी लायक कसन म्हळ्यारी ह्या बांयन सुद्दां कितलें लायक आस पळय, रूच आस पळय, गडो आसा. तुकाय जाय जाय जाल्यार तूं ह्या बांयन उडका म्हूण सांगलें. तेन्ना बोकड उदक पिवच्या आशेन बांयन उडता. तेन्ना कल्ल्याक बारीक उशी. तेजे वेर चोण बांयतुल्यान भायर येता कल्लो. तेन्ना ते मनांत लेखता हांव मोस करूंक हांगा तयार जालें म्हणून. तेन्ना बोकडाकय कळटा म्हगेलो तूं मोस जाल्लें, हांव फुडें नमगुचें न्हय आशिल्लें. वैकी न्हय म्हणून आलोचन करून मागीर नमगूक आशिल्लें, नाजाल्यार म्हगेलो तितलें पुराय जाता नाशिल्लें म्हणून. ह्या काणीची नीती कोणेय कशानय सांगल्यारी फुडें नमगुचें न्हय. वैकी न्हय म्हणून आलोचन करून मागीर नमगूक, नाजाल्यार ही बोकडा लशीची जाता. हंगशीर सक्कड जनाक मिगल एक प्रीती नमस्कारो. मिगल नाव एम कृष्णा हेगडे. हांव केंद्र हायस्कूल CBSEचे चर्री क्लासाचे B विभागांतू शिकतासा. आजी हांव मिगल काणी म्हणलेल्यांतो 2 उतरां उलयता. आजी सुरवेरी म्हणलें म्हणके मिगल नाव कृष्ण म्हणू. हें मिगल अज्जल नाव. हें मिगल आनम्मान दवरलेलें. हांव जत्तरी मिगल नामकरण वेळारी भटमामान सांगली की मिगल नाव क अक्षर दुखून दवरका म्हणू. तशी मिगल अज्जल नाव कृष्ण म्हणू. तागे उडगासा कितेरी मिगल नाव कृष्ण म्हूण दवरलें. मिगलने आनी नांव आसा विघ्नेशू, दामोदरू, कीर्तनू. मिगल घरकडे हांव, आनू, मिगल भाव आनी मिगल अम्मा आसा. हंगच समजली मिगल काणी. नमस्कार, मिगल नाव M अर्जुन हेगडे. हांव केनरा हायस्कूल CBSE दोन्ही क्लासांत C विभागांतू शिकतासा. आजी हांव एक सोसो आनी कासवाची काणी म्हणटा. एक दिवस कासव वत आसलो. मागीर तागेल मागशी एक सोसो आयलो. ताणें म्हणलें की तूं कितलें स्लो वता म्हणून. मागीर सोसान म्हणलें की तुगेले धांवचें सांग. ताणें सांगलें की हांव वता म्हणून. तो तशी वता आसलो. मागीर सोसो म्हणलें की हांव वता म्हणून. तो एक व्हड रावंड काडून आयलो. मागीर सोसान म्हणलें की पल्ले एक रेस करया. कासवान म्हणलें की जायत. मागीर पल्ले जेवन जेतना रेस स्टार्ट केल्ले. सोसांनी कासव स्टार्ट केले. करडीन बिगील मारले. मागीर ताणें धांवचें स्टार्ट केलें. मागीर धांवन सोसाक पुर गेलें. ताणें सांगलें की म्हाका जोर न्हीद येता. ती रुका आडी न्हिदलो. मागीर कासव येवन थंय रेस बीन केलो. धन्यवाद. आजी हांव पट्टी म्हणल्यार कितलो प्रॉब्लेम जाता म्हूण तुमकां म्हणटा आसा. एक वरां म्हाका मॅथ्स एग्जाम आशिल्लें. तेन्ना म्हाका 10 out of व्हडलो मोट्टो मेळ्ळलो. मोट्टो म्हणल्यार तुमकां जाण गुर्तूच ना. व्हडलो 0 मेळ्ळलो.
मॅडम म्हणलं तक्क अम्माला आणि अन्नाला सायंकाळ नेवक म्हणू मग काणेंड तकत्र ह्या पेपर घरचे लगिदिल्ल रे अम्मा कशी रिॲक्शन असता तुका ह्या मार्साचे स्कूलोच्या कवा ट्युशन क्लासाच्या कवा डैली म्हणता वाजी 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 म्हणू तू डैली मोबाईल बीज यूट्यूब व्हॉट्सअप म्हणू मागीर त्यानंतर रे टी व्ही म्हणू त्या कोण मोठ बतलो म्हणू मागीर त्यानंतर रे हे करता कराक वीक मातशें वच्चा हांव आमचो सायंकाळ अन्नाला म्हणा अन्ना कशी रिॲक्शन असता बुरो तुका ह्या मार्साचे स्कूलोच्या कवा स्कूला फीस ಬಂದು ಕವ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಕವ ಮಗಳೊಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಂಚೆಯೋ हांव आमचो सायंकाळ अन्नाला म्हण आनी म्हागेले भाव जीव खावचेका अम्मा आजी अक्कान व्हडलो मोट्टाडला म्हाका आमलेट करून दी हा पुरा करकरे नाका कसे ना पुणू कर काजी 10 आशिल्ले 0 आशिल्ले 10 कोण चडली अम्मा आजी म्हाका एग्जामांतू 10/10 मेळ्ळा पळय अम्माकंतू खुशी अयो चेडा तुका कशें करका खावचेक खिचडी करका वा दूद पाक करका तूं आतां वयरचें न्हू फ्रेश जावन तूं कोण दवरता कशान बिसांनी अम्मान धावनेनु आजूंग दुवेना मॅथ्स एग्जामांतू 10/10 हाडला पळयाची ती कशी म्हाकाच दोना आज आम्ही हॉस्टेलाच्या राती जल्ली हांव तूक घेवन अम्मा आज म्हाका भूक ना हांव वचून न्हिदेता म्हणू अम्मा तुका इश्टच पुरो कल्ला ना खावन वच नाका हांव न्हिदेता वयरचें न्हिदेली कितलो टायम जाल्यार म्हाका न्हीद बरतवा ना आतां कशी वचून हांव अम्माला वचून म्हाका अम्मा आजी हांव मॅथ्स एग्जामांतू 10/10 न्हय 10/0 मेळ्ळाला ताकाच हांव तुका पाठीमाग म्हणो 10/0 आशिल्ले 10 कोण चडलाली आनी प्लीज आनी हांव पट्टी मारना व्हेरी गूड अम्मा म्हाका पुड्डी करची सोडून व्हेरी गूड म्हणटा आसनावा अम्मा आजी तूं कशें जाला हांव तूं 0 आशिल्ले 10 काड म्हणून पळयला तूं बदाम म्हणून हांव रक्ता आशिल्ली तूं आजी मार्क्स हाडला भशेन म्हाका तूं बदाम म्हळ्यार इश्ट जालां ताका अम्मा आनी हांव बदाम म्हणटा हांव फुल मार्क्साचेर ट्राय करता म्हणून रुमा गेली न्हिदेली ह्या काणी दोगांक तुमकां कशें गेला आमी पट्टी मनचे नजे एटलिस्ट आमी घरचे पूण पट्टी मनचे नजे थँक्यू नारायण नारायण हांव कोण म्हूण कळ्ळी नवा दुसऱ्याल खबर ताक मेगेली एक काणी सांगता एक पटी म्हाका दिसला मेगेला पशी होडू परमप्रिय भक्तू विष्णूला कोणेय ना म्हणू ता खंडीत करू ग हांवें विष्णूला वचून निमगेला तुगेल परमप्रिय भक्तू कोण विष्णून म्हणला मैना तू पणबूर मैना तू म्हाका आश्चर्य जाला हांवें पणबुरा वचून मैना ताल घरा चमकलो तो दिसा तिन्नी पटी दवा लूट घास काडटा सकाळ एक पटी दनपार एक पटी आनी सांजे एक पटी हांवें विष्णू लागीं ओपास चमकलो आनी म्हणला तो खाली तिन्नी पटी दवा लूट घास काडटा हांव जाल्यार सगळो दीस तुका लूट घास काडटा तो तुगेले परमप्रिय भक्तू कशी जालो विष्णून हांसून
म्हाका एक तेल्ला बुरकुळो दिल्ला आनी म्हणलो ह्या तेल्ला बुरकुळो तुगेल माथ्यार दवर न्हू, तूं सगळे भुंय सुट्टू घालून यो. हांव तशीची सगळे भुंयचे सुट्टू घालून आयलो. विष्णून मगे लागीं निमगिला, तूं कितले पाटी मगे उडगास काडल्या? तेन्ना हांव म्हणलें, तुगेल उडगास कशी काडचे? मगेल ध्यान पुरा त्या तेल्ला बुरकुळ्यार आशिल्लें. विष्णून म्हणलें, आतां तूं कळ्ळें वा, मैना तूं तागेल कामा मध्येन तुई दिसा 3 पाटी मगेले ध्यान काडता जाल्यार तूं करचा जाय न्ही. ह्या काणी अर्थ सगळो दिसू देवाला ध्यान करच्या पशी आमगेल कामा मध्येन तुई देवाल ध्यान करचे. श्रेष्ठ. धन्यवाद. आयचे दिसारी हे GSB युतांनी हे चेडवाली मेगेल काणी म्हळ्यार एक प्रोग्राम दवरलेलो आयकून भारी खूश जाले. सकाळी पुराय उगी कोरून हांव हें फंक्शन हांवें अटेंड जालें. हांगा हे चेडवाले उमेद पळयतना आजीके आमगेल चेडू आमी उमेद दिले री, तांणी कसले करताचे आमचे गेल्यांनी. ताजे खातीर जावन GSB युतांनी आनी के चेडवाल खातीर हॉड्डाल खातीर कसले तत्वले अशी प्रोग्राम दवरून तांकां पुराय प्रोत्साह दिवका म्हणून निमगून घेता. धन्यवाद.